बरोबर. हांवें घाल्या केस, मेल्विन इज माय मॅन, सांगचो ताणी म्हजो मनीस तो, कोणाचो मनीस तो हांव सांगता तुका, भायर मागीर सांगता कोणाचो मनीस तो. ही इज नॉट माय मॅन, ही डजंट लिसन टू मी. तो घालो आनी ते बरोबर ह्या वेळार घेवप आनी जावप म्हणजे ते इट इज ऑल दैवी लिला ह्यो सगळ्यो, त्यो घडटात ऑटोमॅटिकली. सो फायनली तूं एकट्या खातीर तूं सगळी जीसीए, यू कॅनॉट टेक पॅरलायज द जीसीए फॉर दॅट. एक गजाल तो तूं मान्य करता की कॉन्स्टिट्युशनली एज पर द जीसीएस कॉन्स्टिट्युशन तुमचे कडेन खूब कमी स्कोप आसा सद्याक बाळूक देंवोवपाक. लिसन टू मी, यू आर गेटिंग कन्फ्युज्ड. बाळूची पावर काडपाचो रायट म्हाका आसा. बरोबर. ब्लॉकेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ब्लॉकेड करपाचो आसा. बाळूक काडपा जाय जाल्यार 2/3 मेजॉरिटी जाय. बरोबर. टू वॉट? नॉट ओन्ली बाळूक काडपाक, बाळूक जीसीएनसून काडपा जाय जाल्यार वॉट वी हॅव डन फॉर दयानंद नार्वेकर. करेक्ट. म्हणजे तो जीसीएनसून गेलो. बरोबर. पण बाळूक थंय डिफंक्ट प्रेसिडेंट दवरपाक म्हाका कोणाची गरज ना. आय गॉट अ मेजॉरिटी विथ मी. आनी कोण जर मातसो लेवल हेडेड मनीस आशिल्लो बाय ना वूड हॅव रिजायन एंड गॉन. करेक्ट. पण आतां कितें आहा, तूं सगळ्यांक दिसता की ना पॉलिटिशियनाचें तासोवपाचें, स्वता लोकांक मोरल ना, दुसऱ्यांची शाणपणां सांगपाची. मॉरॅलिटी लायफाच्या प्रत्येक स्पियरान भितर आसूंक जाय. इम्पॉर्टंट. हाजे बद्दल इफ आय डिडंट हॅव मेजॉरिटी आय वूड नॉट हॅव स्टे देयर फॉर 1 hour. बरोबर. दॅट आय कॅन अश्युअर यू. फाल्यां म्हजो एक मनीस तेवटेन गेलो न्हय, आय वील रिजायन एंड वॉक आउट. तुम्ही हे क्लियरली सांगता. क्लियरली. आयज बरो न्ही तुका, म्हजो एक मनीस 8 तेवटेन गेलो न्हय, फाल्यां जर 8 जाले न्हय, आय वील लीव जीसीए एंड गो. फाल्यां बरो न्ही तुका आतां जाय जाल्यार. बिकॉज आय डोंट बिलीव इन कंटिन्युईंग इफ आय डोंट हॅव मेजॉरिटी. फाल्यां म्हजे कडेन मेजॉरिटी ना जाल्यार कितें हांव नाचू हांचे कडेन. आय हॅव कम इन जीसीए ओनली बिकॉज आय वॉन्ट टू शो टू द फूल इंडिया, नॉट गोवा, फूल इंडिया, दॅट अ असोसिएशन कॅन बी रन द वे इट शूड बी रन. दुसरो आरोप तुमचेर जाता जो तांच्या कॅम्पांतल्यान जाता आनी हांव सगळ्या आरोपांचे मुद्दम उत्तर मागता बिकॉज यू आर व्हेरी ओपन. तुमी सांगतात सगळ्यो गजाली, सो हांव विचारता. दुसरो आरोप जाता जे आतां फाटले 2-4 दीस चल्ला की बीसीसीआयच्या प्रत्येक मिटिंगे भितर तुमकां स्वताक रिप्रेझेंट करपाची उमेद आसा बिकॉज दॅट इज अ व्हेरी पॉवरफूल पोजिशन. थंय इट्स अ व्हेरी क्रीम ऑफ द क्रिकेटींग वर्ल्ड that comes together and you want to be a part of it, and ultimately that is a major power center which is more important than the president of Goa Cricket Association. You want that power center in your hands. That's why you want to represent GCA in BCCI. Ajunparent I have gone only once. That too Kerala when Dayanand was the president and Chetan was secretary, and Chetan had majority that time. Listen, Chetan had majority. दॅट्स वाय पर्पजली ताणें हाका मातशी दयानंदाची मातशी तासपाक म्हाका लेटर दिल्लें वचपाक एटेंड कर म्हणून. आय वॉज ऑन दयानंद सायड, पूण ताणें लेटर दिल्लें कोणाक, ना तूं वच आनी पळय म्हणून कशें जाता ती मिटींग. वेन आय वेंट देर ताणें चेतन हाका सांगलें की ताजे कडेन मेजॉरिटी ना, दीस वन मेजॉरिटी इज विथ दीस, सो वन हू हॅज गॉट मेजॉरिटी वील एंटर म्हणून. पण हांवें ताका ना तो म्हजो प्रेसिडेंट म्हणून, both of us can come inside. शेवटी ताणें ओके दोगूय जाण या बसा म्हणून. बट ही डीड नॉट टॉक. वॉट एवर द फायनान्शियल कितें मेळटा आमकां TADA ते म्हाकाच मेळ्ळे, ताका मेळूं ना कांय. बट आय गेव हिम ऑनर दॅट ही इज अ प्रेसिडेंट, ही कॅन कम इनसायड एंड सीट विथ मी. करेक्ट. दिस इज वन्स ओनली आय हॅड गॉन. इट मस्ट बी इन 1998 बी आसतलें, 97. पण ताजे नंतर हांवें एकूय मिटींग पळोवना. नाव यू वॉन्ट दॅट पॉवर सेंटर टू बी विथ यू. No, it is very It's important. a power game. See, फाल्यां BCCI कडेन म्हाका लायझनिंग करपाकूच जाय न्हय. No, but when I want to have. when this issue comes into the picture, the moral argument कुशी करता आणि ती power game जाता. No, कित्याक moral आपण I have got moral support न्हय. Who decides? Managing committee decide who will represent. तांचो जो आरोप आसा की this is not a moral game but this is a power game. See, power is the, आता म्हाका एक सांग, it is a power game only finally न्हय. But power should also have morals return backing मातशें. You cannot have just सगळं करप्ट जावन तूं आपण power without morality. Morality कशी पावर कसली कर्माची ती. सगळे व्हडले व्हडले उलोवप आनी शेवटी सगळें तुका जाय तशें करप. इतकें हांव तुका सांगता, आय विल जस्ट टेल यू. दयानंद वॉज फायनान्स मिनिस्टर. ही वॉज डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. थ्रू आउट पेन्स आसतना हांवें ताका वेन ही वॉज इन पावर आय ओपोज्ड हिम. बरोबर. एंड ही डीड नॉट फायंड अ सिंगल दीस अगेन्स्ट मी. बरोबर. एक पयसो हेवटेनसून तेवटेन जावंक ना. That much credibility आहा म्हाका. That's why I got moral with me. Nobody questions your credibility. म्हाका याद जाता जेन्ना दयानंद नार्वेकर भायर गेलो GCAतल्यान तेन्ना आमी इंटरव्यू केल्लो
आनी हांवें तेन्ना तुका प्रश्न विचारिल्लो की GCAचो कॅन्सर खंय तरी भायर काडला अशे प्रकारचें चित्र तुमी तयार केलां. आतां पेशंट रिकवर जातलो न्ही काय म्हण. 2 वर्सांनी इंडियेंतलो एक बऱ्यांतलो बरो दोतोर शेखर साळकार तो पेशंट रिकवर करपाक शकलो ना. ना तशें आसा न्ही. कॅन्सराचें कशें आहा तुका सांगता, कॅन्सर एका धपक्यान केन्ना सारको जायना. कॅन्सराचे आमी मेन ट्युमर काडटा, मागीर तो केन्ना केन्ना स्प्रेड जाता. स्प्रेड जाता की ताका परत आनी एक ऑपरेशन करचें पडटा किंवा किमोथेरपी दिवची पडटा, पावर दिवची पडटा. बरोबर. दॅट इज वॉट इज गोईंग ऑन टुडे नाव. एक मेन आमी पार्ट म्हणजे मेन ट्युमर काडलो. पार्ट ऑफ रिकवरी. दिस इज मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस म्हणजे कितें खबर आहा तुका, ब्रेस्ट कॅन्सर जालो न्ही तुका, मागीर लिव्हरान वता, लंग्सान वता. तसो जो ब्रेस्टांतलो काडलो तो दयानंदाक काडलो कळ्ळें न्ही. आतां तो लिव्हराक पावला आनी ब्रेनाक पावला, तो बाळूचो कॅन्सर आहा. असोय आर्ग्युमेंट येवपाक शकता दोतोर की तेन्ना तुवें सगळ्यो गजाली साफसूफ केली नात, तेन्ना अलाव केल्यो थोडी गजाली रावपाक. पेशंट जर जगूंक जाय न्ही, पेशंट सामको अशा परिस्थितीन आशिल्लो की तेन्ना ते व्हडलें ऑपरेशन करूंक मेळनाशिल्लें आनी किमोथेरपी दिवंक मेळनाशिल्लें म्हाका. ताका आय वॉन्टेड इट टू रिकवर लिटल बीट, मातसो बरो जावन मागीर ताजें फुडलें पळोवया म्हणून. नाल्यार तेन्नाच मरपाचो पेशंट तो. सो मे बी दिस इज द करेक्ट. तुमी कितें म्हणटा, आतां पेशंटाक इतली घटमुटसाण आयल्या की आतां किमो दिवपा जाता? आय थिंक इजिली. आयज आमचे कडेन स्वताचो ग्रावंड आहा, म्हणजे आमी जागो तरी घेतला आनी बाळू म्हणटा आपणें ग्रावंड सगळो हाडलो म्हणून. तोय एक म्हाका सांगपाचो हांगा मुद्दो आसा. तो ग्रावंड खंय जालो तो तुमकां खबर आसतलो. तो जालो दिवचले. बरोबर. दिवचले बाळूचो कितें होल्ड आहा तो तुमकां खबर आसतलो. बरोबर. सो तुमकां खबर आहा की कोणें ग्रावंड केलो. बाळून म्हणू तो आपणें हाडलो म्हणून. येस, एज अ प्रेसिडेंट तुजे कडेन सगळें एप्रोच जाल्लें न्ही. तुवें सांगलें हांगा ग्रावंड आहा म्हणून. थंय सगळो सेटलमेंट कोणें काम केलें? हांवें केलें. हांव म्हणना, हांवें केलें. विलास आशिल्लो, विलासान सगळ्यान चड फावटी मारल्या थंय. वल्लभ आशिल्लो आमचो, हू एज अंडर सगळें डिलींग, म्हणजे तांकां सांबाळपाचें सगळ्यांक. तेन्ना थंय लोक खूब आशिल्ले जे तांकां सांबाळूंक जातले. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट इज डेप्युटी स्पीकर, ताचें कॉन्स्टिट्युशन्सी जातालें. सो ही वॉज व्हेरी मच इंट्रस्टेड की येदो व्हडलो ग्रावंड आपल्या कॉन्स्टिट्युशन येवचो म्हणून. सो ताणें आमी कितक्योश्योच मिटिंग्यो जाल्या आमच्या थंयच्या लोकां बरोबर. 1 आनी 2 न्हय, कितक्यो बाळून एटेंड केल्या खंय. बाळून शेवटी फक्त सुरवाती सांगिल्लें आनी लास्ट मिटिंगेक तो आशिल्लो. मदीं सगळें जें जालें तें आमीच केलें न्ही. सो वी आर बाळूचे खुबशे म्हजेर आसा की हांव क्रिकेट खेळना, हांव कांय करना, म्हणजे हांव क्रिकेट खेळूंक ना. बाळू पेक्षा तरी चड खेळ्ळां. मे नॉट बी रणजी ट्रॉफी, बट आय रिप्रेझेंटेड स्टेट अंडर 22, स्कोर्ड फर्स्ट सेंचुरी फॉर गोवा क्रिकेट असोसिएशन इन अंडर 22 अगेन्स्ट हैदराबाद, विच इज द बेस्ट टीम दॅट टायम, कॅप्टन बाय अझरुद्दीन. साऊथ झोनाक खेळ म्हणून सांजचे आयिल्ले साऊथ झोनाचे सिलेक्टर. वचूंक ना कित्याक मेडिसीन मेळ्ळें म्हणून. म्हणजे बरें केलें, बरें केलें. नाल्यार यू नेवर नो. आमच्या दृश्ट्या खूब बरें केलें. म्हजो चलो अजून विचारता म्हाका, डू यू थिंक यू हॅव मेड अ रायट चॉयस काय म्हणून. तेन्ना वचूंक ना, ते वायट दिसूंक ना काय म्हणून. ना म्हणलें आय एम हॅपी विथ माय वॉट प्रोफेशन, बट म्हाका जें पॅशन आहा क्रिकेटचें, आय कॅन पूट इट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आनी आय एम 100% शुअर ह्या चोरां हांव खूबच बरें करूं शकता. जर आतां बाळू बरोबर 7 जाण आसात, आर यू पेंटिंग ऑल ऑफ देम एज चोर? डोंट यू थिंक इट इज रॉंग? ना, पण इफ यू आर सपोर्टिंग अ चोर ऑल्सो देन यू हॅव टू थिंक न्हय. तुमकां मॉरल ना काय? बरें, हांव आतां उलटो प्रश्न विचारता. तुजे बरोबर जे 8 जाण आसात ते सगळे बरे? हांच्या पेक्षा खूबच बरें आहा, खूबच बरें आहा. हें आसा न्ही, तांची सपनां पळोवन न्ही, बिकॉज दे आर देर फॉर लास्ट 15 years. सम ऑफ देम आर देर फॉर लास्ट 15 years. सो दे आमचे जे आहा फ्रेश आसा. सो देश वील वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट फॉर लॉंग टायम. कळ्ळें न्ही. आनी वेन द लिडर इज व्हेरी स्ट्रॉंग, I can assure you that we can minimize the corruption. I would like to be zero corruption, but I don't know what I will be doing that. But at least minimum करून क्लबांक त्रास जायना, क्लबांक कांय त्रास जावचे ना. हे क्लबांक पयशे दिले, बाळून सांगले क्लबांचे पयशे कोणें वाडयले. वेन आय स्पोक टू द जनरल बॉडी, बाळून म्हाका मागीर फाटसून तापयलो, कित्याक तुवें सांगलें काय म्हणून क्लबांचे पयशे वाडोवया म्हणून. चेतन आनी क्लब दोगूय जाण वॉज ऑपोजींग क्लबाचे वाडोवपाचे पयशे. रणजी ट्रॉफी प्लेयरांक पयशे दी म्हणून सांगले म्हणून बाळून दिले. कसोच दिवंक तयार ना, कित्याक तांकां जाय काय म्हणून ताणें पूक जोडले म्हणून. सुदीन कामत आनी हांवें फोर्स केला ना तांकां दिवंक जाय तांचे ड्यूज म्हणून. ते मागीर आनी क्रिकेटीचे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर चलयता कोण? विलास, संजय, अमरीश, सुदीन, तराम शेडगांवकर आनी वो आमचो संधू. दादा तुम्ही एक गजाल मान्य करता, सगळे आमीच चलयता. तुम्ही अशे तरेन ब्लॉकेड केला आनी तुम्ही सगळे जाण तुम्ही चलयतात. नाव यू जस्ट वॉन्ट हिम टू स्टेप डावन. इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द असोसिएशन फाल्यां जर डिरिकॉग्नायज जायत, आनी वीच इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज आय डोंट थिंक ही हॅज गॉट, ताका आनी सांगूंक कांय रजावूच ना. बिकॉज ही हॅज नॉट, ताणें हायकोर्टान वचून सांगूं ना की पेंडसे कमिशन बरोबर न्हय. ही वॉज अ पार्टी. GCA वॉज अ पार्टी. GCA डीड नॉट अपियर ऑल्सो टू द कोर्ट.
जालें. जेन्ना अपॉइंटमेंट केलो तेन्ना तुमी ऑब्जेक्शन घेवंक ना, रिकमेंडेशन केली तुमी ऑब्जेक्शन घेवंक ना. आतां मेलविनाचे जालो तो रिजवल ताकाय तुमी ऑब्जेक्शन घेवंक ना. दॅट मिन्स यू हॅव एक्सेप्टेड पेन्सी कमिशन. दोतोर एक गजाल सामकी खरी न्ही की GCA डिरिकॉग्नायज जर जाली जाल्यार ती तूंच करपाक शकता आनी नॉन डिरिकॉग्नायजूय तूंच करपाक शकता. हांवें सांगलें नॉन डिरिकॉग्नायज म्हणजे न जावपाक बाळू वील बी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक फाल्यां तो स्टेप डावन जालो वी कॅन टेल द कोर्ट दॅट वी हॅव टेकन एक्शन. बाळू स्टेप डावन जालो देर इज नो नीड ऑफ एनी एक्शन ऑन GCA. वी कॅन कंटिन्यू द वे वी. भुरग्यांक त्रास, पेरंट्सांक त्रास, तांचे 15-15 मार्क गेले, भुरगे जर टेन्शन आयले पेरंट्स टेन्शनान येतले. भुरगीं खेळटा आतां हर्षद गडेकराक बरो पोस्ट मेळ्ळो सेंट्रल गव्हर्मेंटान. टुमॉरो इफ यू नॉट रिकॉग्नायज दे वील नॉट गेट एनी ऑफ दी रणजी ट्रॉफी प्लेयर एनी जॉब एनीवेर एल्स. फाल्यां आमचे कितकेशेच क्लब आहा तांचे अदरवायज ऑल्सो गव्हर्मेंटा कडेन ग्रांट्स आसा, तांची ग्रांट्स फाल्यां बंद जातली. ना एका मनशा खातीर तूं कितको पर्यंत तूं दुखलू शकता. आनी आय कॅन अंडरस्टँड की बाबा ताजी कांय मिस्टेक ना, ताजी मिस्टेक आसा. ही हॅज बीन चार्जशीटेड फॉर क्रिकेटींग फ्रॉड, नॉट दॅट ताणें कोणाक थापटा मारल्या रस्त्यार ताणें आंदोलन केलां आनी ताका भितर उडयला. क्रिकेटींग फ्रॉड, लोकां कडेन क्रिकेटीच्या हाजेर फ्रॉड आहा, ताणें सयो मारल्या. लास्ट दोन सांगा म्हाका. तुमी जेन्ना म्हणटात की क्रिकेटींग फ्रॉड, तुमी एक गजाल मान्य करतात की तुमी सुरवातेकच बाळूक अध्यक्ष करपाक नाका आशिल्लो, हे मान्य करता तुमी? म्हज्या हातान आशिल्लें जाल्यार करतलो आसलो न्ही. पण देर वॉज अ डिस्कशन ओवरऑल अमंग ऑल द क्रिकेट लवर्स आनी सगळे मेळ्ळे. तुज्या हाताक दयानंद नार्वेकारा काडपा आशिल्लें आनी बाळूक अध्यक्ष करनासतना रावपाचें नाशिल्लें. नाही, सी देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स इनवॉल्व. बरोबर, हायर लेवल BCCI वॉज इनवॉल्व. आय एग्री विथ यू. आणि BCCI सगळे आशिल्ले की दे हॅड अ गुड रिलेशन. बरें, म्हाका हांवें लास्ट सांगलां तुका हे सगळें. म्हाका लास्ट सांगात तो एकच विच इज व्हेरी क्रुशल इन दिस. इज BCCI विथ यू? येस. येस. BCCI is by rule book. BCCI is with you. Rule book. So rules shows. Rule book says ki you cannot destabilize him without his but own rule wish. shows that I can appear on behalf of JCA. Nobody can stop me from telling that majority of member want Shekhar to represent BCCI working committee meeting. BCCI is with you. BCCI is with me. I will stop at that. सगळ्यात महत्वाचे प्रश्नाचे उत्तरही दोतोरान दिला. दोतोर रिप्रेझेंट करतलो म्हणटा BCCI. इतलीच हे आसा की कॅन्सर काडलो म्हणजे सुरवात जाल्ली. दोतोर म्हणटा की परत आता किमो दिवपाचो वेळ आयला. अल्टिमेटली पेशंट कितलो सुदारता हें म्हाका दिसता फुडले 6 म्हयन्या भितर कळटलें. घडये 6 दिसां भितरय कळपाक शकता. तर आयलो इतली दिलखुलास सदाभिषेक मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. Thank you very much. I hope the message is sent properly.